संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीता गाऊन मधुर तुका हसिता आमचे तुवे उतल्या सदेल्यापासून अलगा भेटयता दिनवाशी काळजा बापय मोगाळ तूं आमचो जावून एकदां आमकां सदांनी मोगाळ सुखा दुखां दिवन आमकां आधार जालाय आमचो हळवो सांबाळटा संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गितां गावन मधुर तुका हसिता आमचे तुवे उतल्या सदेल्या पासून अलगा भेटयता दिनवशी काळजा. मोगळ भावानो भयणीनो, सद्याकडच्या 21व्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगळसो स्वागत मागता. एका मनाने काळजांनी विसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया, एकामेकाच्या गरजां खातीर मागया. कारण अंतर मिसाक वचोंक मिसाचें बलिदान इगर्जेक वचोंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक जायना. तसल्या सर्व भाव भयणी खातीर माध्यम मुखांतर हें मिसाचें बलिदान भेटयतल्या भाव भयणी खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. जिवंत जेजू आम हर एकल्यांक हे बेसवांनी बरोवन दी, बरी भलायकी दिवून दी, आमकां हर एकल्यांक राखून सांबाळून दी म्हूण मागया. हे संदर्भात अर्गामिसिता फबी आनी जेसी मेंडोन सदो कतार, अर्गामिसिता अल्ब्रायट डिसोजा हाच्या 25 वर्साच्या जल्मादी संदर्भी अर्गासान भेटयतात ऑल्विन मल्लिका डिसोजा दुबाय. हे कोणा मागतान बसिलां सुडास घडया तांच्या बसवत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्यानो सोम्याच्या पुनर्जिवंतपणाच्या ह्या दिसा ताणें केल्ल्या सर उपकारां अर्गां दिवंक आमी सांगता जमल्या. आयची देवस्तुती अशी दारवड्यांतल्यान भितर सरोवन सर्गींच्या राजाचो फळ अणभव करूंक आपोवणें दिता. दिसपडटे जिणेंत सक्रिफीस आनी त्याग करून जिवंक सोम्यान बसयलेलें इनाम आपणावंक करपा मागया. मोगळ भाव भयणीनो, कश्टांची वाट, खुर्साची वाट, जैताची वाट जावं पावता. कोण कश्ट काडटा, वावंट काडटा, तो येतेश्ट फळ जोडटा म्हणटा देवाचें उतर. देखून कश्टांचें जिवीत, खंडीत सुटकेचें जिवीत, कश्टांचें जिवीत, बाचावेचें जिवीत, कश्टांचें जिवीत, सर्गीचें जिवीत म्हणटा देवाचें उतर. देखून सोमियस आज आमकां अशीरदार वटांतल्यान म्हणजे कश्टांच्या जिवितांतल्यान फुडें सरूंक आज आपोवणें दितना आमच्या जिविताचे कश्टाकांत घेवन फुडें सरया. स्वामी आमकां बेसवांनी बरोवन दी म्हूण मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान भोवते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळजा मनाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. हे घडी बोरदोळे धांपून आमच्या पतकाची दूख धरया. स्वामी लक्षें बक्षणें मागया. मोगळ्या सोम्या, जिवितांत कश्टान वर आयिल्ल्या वेळार आमी आमचो बोवात दंडुळलेलो आसा, तुजे दुबावलेले आसा, तुका विरोध उलयलेले आसा, ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा. पश्चातापोवन बक्षणें मागून म्हणटा सोम्या, सोम्या दया दाखय, आमचेर दया दाखय. सोम्या दया दाखय, आमचेर दया दाखय. मोगळ्या सोम्या, अशी दरवटांतल्यान भितर सरूंक आमी केदींकच खुशी वेल्ले ना. आमकां रुंद दरवटे, सुलभायाचें जिवीत, आरामायाचें जिवीत आमी आशेल्ले आसा. ह्या मुखांतर आमी नासाच्या वाटेक कुशीन समकूंक कारण जाल्ले आसा. पश्चातापोवतो सोम्या बक्षणें मागून म्हणटा, क्रिस्ता दया दाखय, आमचेर दया दाखय. क्रिस्ता दया दाखय,
आमचेर दया दाखय. मगडा जेजू तुझे जिवीत कस्त वावंटी मध्ये जैत जोडूंक आपण दिता आनी देवाची उतरी आमकां उलो दिता. तुझे जिवीत समोग करूंक तुजो पाटलाव करूंक आमच्या दिविच्याचे कश्ट फूड करूंक चलवल्ल्या खातीर सोम्या आमी बक्षणे मागता आनी म्हणटा सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकता. सोमिया जेजू जेजू क्रिस्ता बापाच्या ऐकल्या स्फुरता. सुमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळट कर. तू बापाच्या उजात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगते देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकच पवित्र एकच ईश्वर एकच परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया. एकडी बरदोळे दांबिया आमच्या गरजां खातीर ते सवा खातीर जे कोणा मागतान बसलांचो उडास कडून तांचे बसत विशेष करून मागे मतीच्या पिढीन कश्ट दिल्या सर्व भुरग्यां पासून मागे. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यां एका मनाचे एका काळजाची तूं करताय. जे तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूंक आनी जे तूं आमकां बसयता ताची आशा धरूंक बळेपणान आमकां फोव कर. आनी ह्या खातीर संवसारांत सर्गेच्या सदां बाळतेल्या सुखाचेर सर्गींक आमची काळजां तीर करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवाद्यांच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा हांव तांची कृत्यां आनी तांची चिन्नां जाणा आनी सर बसांच्या राष्ट्रांक एकठांय करूंक हांव येतां. ती येतलीं आनी म्हजी महिमा देखतलीं. हांव तांकां एक कुना दितलो आनी तांचे मदें जिवंत उरल्यान तांतल्या थोड्यांक तार्शीश पूट लूद मेशेक तुबल आनी जवान ह्या राष्ट्रांनी आनी म्हजे विशीं केदींच आयकूंक ना आनी म्हजें वैभव पळोवंक ना त्या द्विपांनी धाडटलो. ती म्हजी महिमा राष्ट्रांक परगट करतली. जशें इस्रायल परजा नितळ आयदनांनी घालून अन्नबली सर्वेस्पराच्या मंदिरांत हाडटा
म्हणटा सर्वेस्पर, तशें ती सगळ्या राष्ट्रांतलीं तुमच्या भावा भयणींक गोड्यांचेर, रथांचेर, फालक्यांचेर, कचरांचेर आनी कार्यांचेर बसोवन जेरुसलेमांत आसलेल्या म्हज्या पवित्र दोंगरार हाडटलीं. तांचे मदल्या थोड्यांक हांव याजक आनी लेवीत जावच्याक विंचतलो. देवाचें उतर हें. एवढुका सगळ्या संसारार वचून शिवपर्ता प्रगट करा. सगळ्या संसारार वचून शुभवार्ता प्रगट करा. सर्वेस्पराक वाकणा सर लोकान, ताका नावाडा सर जनांगान. सगळ्या संसारार वचून शुभवार्ता प्रगट करा. बळवंता समोर आमचे थंय, ससनाक विश्वासी आमचो देव. सगळ्या संसारार वचून शुभवार्ता प्रगट करा. सगळ्या संसारार वचून शुभवार्ता प्रगट करा. हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आपले पूत कशें देवान तुमच्या लागीं उलयल्लीं उत्तेजनाचीं उतरां तुमी विसरल्यात वे. म्हज्या पुता, सरेस्पर तुका त्वीत दिताना ताका चीत दिवंक सुका नाका. तो तुका बेसयतना तुजें धैर्य सांडिनाका. कित्याक जांचो सरेस्पर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता, आनी जाका आपलो पूत म्हणून लेखता ताका नीट वाटेक हाडटा. कश्ट तुमच्या तारबेतपणाचो वांटो म्हणयेत. देव तुमकां आपल्या भुरग्यां मरीस लेखता. आपल्या बापायचें मार्ग कांय नासतना समा वाटेक आयिल्लो पूत कोण. शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखा कारण जाता, शिवाय संतोशाक कारण जायना. पूण उपरांत शिस्तेन तरबेज जाल्ल्यांक ती समाधानाची आनी नितीचें फळाबरीत जिवीत जोड दिता. ह्या पासत पुरो जावन गळटात ते तुमचे हात उबारून धरा, आनी कामतात ते तुमचे पांय थीर सांबाळा. तुमी समकतात ती वाट नीट करा. अशें तुमचे मोडकेर पांय आड पडना जावं, बगार ते साफ गूण जावं. देवाचें उतर हें. देवाची ओडुका. Alleluia, 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 Alleluia. अंश वाट, अंश सत आणि अंश जिवीत म्हणटा सोमी. मुझे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वसूंक जायना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं.
तुमचे सोबे आसूं भगवो लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येशूया. जेजू शहरांनी अडल्यांनी शिकयत जेरुसलेमाची वाट धरून गेलो तवळ कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सुम्या बाचाव जातली ती थोडी सुमो? जेजू तांकां सांगी लागलो, अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा, कित्याक हांव तुमकां सांगता जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. एक फावटी घर सोदून उठून दारा खीळ गेल्या उपरांत तुमी भायर रावून बडोवंक सुरू करतल्यात आनी सोम्या आमकां दार उक्तें कर म्हणटल्यात. पूण तुमकां जाप दिवन सांगतलो, तुमी कोण म्हूण हांव नेणा, तुमी खंयचीं तें हांव नेणा. तेदवां तुमी म्हणटल्यात, आमी तुजेच मुखार कान पियोन आसल्या आनी आमच्या बिदींनी तुवेंच शिकयलां. पूण तो तुमकां परत्यान सांगतलो, तुमी खंयचीं तीं हांव नेणा. खोटेपण आदारतल्यानो चला तुमी म्हजेच सरसिलीं. अब्राहम, इजाक, याकूब आनी हेर सर्व प्रवादी देवाच्या राज्यांत आसलेले आनी तुमकां भायर घाल्लें पळयतस तुमी तें रुदान करतल्यात आनी दांत किर्लितल्यात. चारी कुशींचो लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतलो. आनी आतां जीं कोण निमाणीं आसा तीं पयलीं जातलीं आनी जीं कोण पयलीं आसा तीं निमाणीं जातलीं. देवाची उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. दिसता ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आम्हा मनशांक एक आशा आसा, सगळें सुलभ जायचें. आमची चलची वाट सुलभ जायची, आमी शिकचें शिकाप सुलभ जायचें, आमी करचें काम सुलभ जायचें, आमी चलची वाट सुलभ जायचें, आमी करचें हर एक काम तें सुलभ जायचें, इजी जायचें. देखून सगळ्यांनी मागचें आसा, काम सुलभ जावंक मागा, परीक्षा सुलभ जावंक मागा. आमचें चिंताप देखून आमी खंय पळय सुलभाची वाट आसा, शॉर्टकट्स तें पळयता आमी. हळ्यांगडीतोन कर्नाड वचून कर्नाटकान पुनानूर वचून एस्कोडी येवन किन्नेगोळी येच्या बदलाक आमी डायरेक्ट हळ्यांगडीतोन एस्कोडी पक्षीकेरे पेंडेंतल्यान येता. शॉर्टकट, पेट्रोल उरता, टायम उरता, कश्ट उरतात, वाउंट उरतात. शॉर्टकट. आमी मॉलाक येता जाल्यार थंयसर लिफ्टां आसात, मॅटां आसात, आमी सडावत खंयचें धरता, मॅटांनी कोण निसडना. एकच लिफ्टार नातर एस्कलेटर आसा ताचेर येता. आमकां इजी वे. कोण आतां चलोवन मिसाक येतात, लागीं आसले चलोवन येता मिसाक, नातल्यार 2 मिनटां आसल्यार आमी बायकार, कारार आनी बसार येता न्ही. सुलभ आमकां सुलभ जायचें. आदीं थोड्या वर्सां फुडें गेल्या जाल्यार कारकोळ फेस्ताक आदले दिसा सुट्टालीं एक मुडकी, इल्लो तांदूळ, इल्लीशी कांय इल्लीशी रांदई वा चटणी वांटूंक, काली म्हणणी करूंक घेवन येतालीं. पोवल्यो आनी पुरा खाण घेवन खंय उदक आसा थंय रावतालीं, रांदतालीं, जेवतालीं, परतून चलतालीं आनी आत्तूर पावतालीं. रातीं कुमसार जातालीं, आंगवण घालतालीं, मीस जावन थंय परतून रांदून जेवून फाटीं येतालीं. थंय जेवण वाडनातलें, आत्तूर गेल्ल्या जेवण नातलें, थंय रांदून जेवून येतालीं. माथ्यार काळींग काण घेवन फाटीं येवचें आहलें हलगड्यांनी. कोण येतात आतां चलो? आमी ल्हान आसतना बसां आसतालीं, दुपदा गट्टे म्हूण बरयल्लीं, दुपदा गट्टे बरयल्लीं बसां, डायरेक्ट मस्त बसां येतालीं. आतां तीं बसांय उणी जाल्यां.
काही 1-2 बसां आसात कोण ना दुपादा गट्टे नातल्या 3 बसां येनात आतां हर एकल्याडे प्रायवेट गाडयो जाल्यात पुरा गाडयो देखून ह्या पोंत आतां दुपादा गट्टे जावं तिसीन पर्यंत अजेकारच्या त्या जोडगट्टे रस्ते पर्यंत वाहनां फूल जाम पॅक्ट कितले गुडे आसल्यारी पवनांत पार्किंगात आमकां इजी तें आमचें चिंतप आनी आमी करूंक जाय जाल्लें आमकां मात्र न्ही तें जेजूच्या काळार आसलें जेजूच्या मोगाचे सीस कोण तो जुआंव तसो भाऊ जाकोब जुआंव आनी जाकोब न्ही ताची आवय जेबेदेवाची पतीन आयली जेजू लागीं तूं त्या स्थाना पावतना तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक कोण म्हूण सांग बसयता कोणा बसयता म्हूण सांग तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक म्हज्या दोगां पुतांक बसयता ही की पळया चिंता म्हळ्यार जेजू चक्रवर्ती जातलो जेरुजलेम असो म्हणजे इज्रायल असो राय जातलो आनी ह्यो राय जातना एकल्याक गृहमंत्री आनी एकल्याक आरोग्य मंत्री करतलो चिंता जावं दी मासली बघून आसले जेबेदेवाचे पूत मंत्री जातात ने म्हणली आशा आवयक आनी मग जेजू कितें म्हणटा हांव पियेता ती काल्स तुजे पूत पिवंक शकतात गी शकतात तुमी शकतात गी ना म्हाका गोतू ना पूण सर्गीच्या राजांत उजव्याक आनी दाव्याक कोणें बसोवचें तो थारावचो अधिकार म्हाका ना म्हाका धाडलेल्याक आसा पळया जेजू परत तेगा जाणां काण घेवन वयर गेलो ताबर पर्वतार ते एक जण आपोस्तल कोण ते पेद्रू जुआंव आनी जाकोब पळया हे तेगांक काडून जेजू गेलो ताबर पर्वतार ते रुपांतर जालो रुपांतर जेजूचो वैभव जेजूचो संभ्रम जेजूचे मुखामळ जेजूची ती वैभव पळोवन आनी ते देवाची उतर पळोवन आयकून आमकां इतलो संतोश जालो त्या संतोशान हे पिशे जाले आनी पेद्रू म्हणालो आमी हांगाच रावचें भारी बरें सकलायचें नाका ती मासली दरीचे ती ओडीचे ती गोळां गाडीचे ती रांदीचे ती भाजीचे ती काईचे परतून ह्या लोकांचें किरी कोणाक हांगाच रावया एक तुका एक एलियाक आनी एक मैजेक 3 तंबू मारया तुजे सांगात आमी रावता सकयलेचेंच नाका बायली नाकात भुरगीं नाकात म्हणाले पळया आरामदायक जिवीत आतां चढा वतू कॅनडा अमेरिका UK जर्मनी आनी ती ऑस्ट्रेलिया पळय येतात आमचे लोक इंडियांत चढा वत मायग्रेट जातात हांगा आतां पळयल्यार ह्या वर्सांनी चड लोक मायग्रेट जाता इंडियांत तिसीन तांचे विचारल्यार म्हणजे तांणी म्हणजे कोणाक जाय पदर कश्ट कोणाक जाय काम ना पयशे नात आनी परतून किरी खंय वचोंक ना समागट्ट सरकार नात देखून आमी सोडवेचे खंय आराम मेळटा थंयसर येता हांव आनी जेजू म्हणटा कितें म्हणटा जेजू हेच्या सुवातेंत अशी दारुवट्यांतल्यान भितर सरा म्हळ्यार जिवितांत कश्ट आसात कश्टांतल्यान पळपळ घेवंक जायना कश्ट कोणाक ना कश्ट तुका ना कश्ट म्हाका ना तुका ना कळ्ळें ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೋಸೆ तूते दोसे तूत की कावाली तूत थोड्यांची कायल वट्टे जाल्यार जावंक बरो पूण थोड्यांचे सडा वतू सगळ्या घरचे पोळ्यांक वट्टे आसातच कायलीक वट्टे ना पोळ्यांक वट्टे आसा तशेंच हर एका घरा कितें आसा सूख आसा दूख आसा हर एका घरा समस्या आसात कश्ट आसात कोणाक कश्ट ना कश्ट काडल्यार मात्र सूख कळ्ळें गे PT उषाक राज्यसभेचे मेंबर केलें PT उषाक कित्याक ते धांवता म्हण गे चिन्नाद ओटागार ती म्हणटा ताका गोल्डन लेडी वुरन्स कित्याक म्हळ्यार तें बेस्टेंस ताणें मॅडल आपणोवना गोल्डन बेस्टेंस राज्यसभेचे मेंबर जावना तें कित्याक म्हळ्यार आनी कश्ट काडल्या वावंट काडल्या मिनत काडल्या दिसान दीस धांवलां तें सचिन तेंडुलकर येदो व्हडलो क्रिकेट असो देव जालो ताचे बरे खेळलेले कोणूच नात सचिन बेश्टें जालो की तो
कष्ट काडल्या वावंट काडल्या मिनत काडल्या महेंद्र कुमार धोनी कोण महेंद्र सिंग धोनी येदो व्हडलो क्रिकेट प्लेयर जालो तो येदो व्हडलो कॅप्टन जालो सगळो संवसार ताका मानता एका ल्हानसो हळ्ळेंत जल्मलो तो ल्हानसो बिदींनी खेळून आसलो तो कश्ट काडून वयर आयला शाहरुख खान येदो व्हडलो फिल्म स्टार आसा हिरो आसा वेस्टर्नसूं तो बादशाह जावना बॉलिवूड बादशाह जावना तो कश्ट काडल्या तो म्हणटा हांवें मार्क केल्यात थोडी फावटी मार्क डायरेक्टराचे मार्क कावंक जायनासतना हांव पळोवन धांवलां भियान पूण ताका व्हड हाडला म्हाका कश्ट काडल्यात आनी कश्टाचो फळ जावन आज बादशाह जाला म्हणटात पळय म्हज्या मोगाच्या बाबा हर एका जिवितांत कश्ट एक स्टुडंट बरें करून शिकता बरें कश्ट काडटा मिनत काडटा बरें वावंट काडटा जाल्यार ताका बरो प्रतिफळ बरें रिजल्ट मेळटा एकलो मनीस बरें काम करता वावंट काडटा कश्ट काडटा जाल्यार ताका बरो प्रतिफळ मेळटा ताचें घर वृद्धी जाता ल्हान जाल्यार जायना दोग पूत आसले एका आवय बापायक आस्त वांटे करून दिली आनी व्हडल्या पुताक आवय बापाय म्हणाली खंयचो तुज्या आस्तीचो कुडको जायचे तुका सांग म्हाका खंयचोय जाता बाबा खंयचोय जाता धाकट्या पुताक विचारलें म्हाका तो कुडको जायचे खंयचो येदो व्हडलोसो माडी लायिल्लो येदो व्हडलोसो माड आशिल्लो फळांत एक कुडको म्हाका जायचे कित्याक म्हळ्यार हांवें परगांवांत वचून कश्ट काडून पयशे धाडल्यात आनी व्हडल्या भावान काम केलां जावंक पुरो पयशे कोणाचे पयशे म्हजे व्हडल्या भावाक विचारलें खालें म्हणटा ही कश्ट काडली तुवें माडी दवरली तुवें माड दवरली तुवें म्हण न्ही खालें घरचे कश्ट हांवें काडल्यात पयशे ताणें धाडल्यात ताका खंयचो जाय दिया बऱ्यांतलो बरो जागो फळ येवचो जागो धाकट्या पुता दिलो व्हडल्या पुताक कुमेर दिली फातरांचे कोज्याक उदक ना फातरांचे कोज्याक दिलें आनी घरांतलें ताका भायर घालें आनी एका घरा रावलो एक ल्हानशें गुडसूल बांदून रावलो काजर जालो पूण ताणें कालें गेलें त्या कुमेरेंत बायली माती घाली त्या कुमेरेंत ताणें माडी लायली त्या कुंभेरेंत ताणें वाल लायली त्या कुंभेरेंत बोरवेलां काडली 4-5 बोरवेलां काडली पोट्टू जाली दुसऱ्यांचे कोणाचें उदक काडलें ताचे उपरांत देवान ताका एक बेसांव दिलें एक कडेन बरें उदक मेळ्ळें म्हजे मोगाचे बाबडी न्हू पणगीर पडलेली बंजर पडलेली रुडाटी सुवात ताणें अशी वागयली भिरांकूळ पळो मिरी जावंक पुरो पोपळ जावंक पुरो नाल्ल जावंक पुरो कसर जावंक पुरो केळंबे जावंक पुरो आनी धाकट्या बाबाक बाजूरलें बसुरलें मेळ्ळें म्हणालो भोवलो केलें आरामाचें जिवीत कारकाण गेलें तेणें भोवलो हेणें भोवलो समाकट्ट तोट पळोवंक ना बेळें बरें जावंक ना सगळें तोट सुकोवन गेलें पूण कोण पळय हांगासर कोण कश्ट काडटा कोण वावंट काडटा ताका देव सोडून घालिना देखून जेजो म्हणटा तुजो खुरीस उखलून घे आनी म्हज्या फाटल्यान ये तुजो खुरीस उखलून घे कोण म्हजो पाटलावदार आशेता पळय कोण म्हजो पाटलावदार जावंक आशेता कोण म्हजो सीस जावंक आशेता तो आपलो खुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी म्हळ्यार आपणाच्या कश्टाचें जिवीत तो घेवन येवं दी म्हजो सिसांव कोण आशेता आपणाक सिनकार करून दी खुरीस आपलो कांदार घेवन तो फाटल्यान म्हज्या येवं दी पळया आपलो खुरीस म्हळ्यार जिविताचे कश्ट जिविताचे वावंट देखून जेजो म्हणटा अशी दरवट्यांतल्यान भितर सरा कोणाकूच एका राती भितर ग्रेस्त जाल्लो ना एका राती भितर ग्रेस्त जावंक थोडे लॉटरी टिकेट काडटात पूण थोड्यांचे चिंता सारकें जावंक ना थोडे स्मगलींग करतात जैलान बसतात थोडे भायर तावन भांगार हाडटात एअरपोर्टान शिरकोन पडटात एका राती भितर ग्रेस्त जावचे पळयतले ग्रेस्त जावंक आशेतले थोडे आसात ते सक्सेस जायनात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भिरांतेन कश्टांत तांची जिवीत काडटात खंय पुणी शिरकोन पडटा कोण ना म्हणून देखून कश्टाचें जिवीत काडटा वावंटीचें जिवीत काडटा तो धैर्यान उबो रावता आनी तो सक्स जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सक्स देखून जेजू म्हणटा सर्गीचें राज बेश्टेंच तुका सोदून येना कसलीचें सर्गीचें राज उडीचें जाल्यार
कश्ट कडेचे वावंट कडेचे मिनत कडेचे देखूनच आयचे येची सुवार्ता बोवा परब्यान सांगता अशी दारवट्यांतल्यान भितर सरा देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जिवितांत कश्ट आसा खंत आसा बेजार आय म्हणून आमी कश्टांक तिरस्कार करचे न्ही अशी दरवटे सांडून रुंद दरवट्या फाटल्यान वयचे न्ही रुंद दरवटे नासाकारान जातात ऐश गम्मत मजा आनी मस्ती सगळी ती नासाकारान जाता पूण थोडे फावटी इल्ले कश्टांची जिवीत आमच्या बाचावे कारण जाता भुरग्यांक ल्हान आसतना इसारलेलें पुरा दियागी खंय थोड्यांक इसारलेले लॅपटॉप दितात इसारलेले टॅब दितात इसारलेलीं मोबायलां दितात इसारलेलें बायक दितात कारां दितात पुरा दितात शिकचें कांय ना गोमळे म्हणटे सोमळे कांयच ना करचें कांय ना निमाणें फाटीं उलोवचें निमाणें जोर करचें आवय बापाय जल्मल्लें काल्याक तुवें म्हाका दिल्लें काल्याक तुवें हांवें सांगलें ना न्ही आतां बघ तुंत हां आरामाचें जिवीत थोडे फावटी नासाकारण जाता भुरग्यांच्या नासाकारण जाता आवय बापायच्या नासाकारण जाता देखून थोडे फावटी मीठ मिरसांग दिजे भुरग्यांक दाळ बर्गर चिकन बर्गर आनी घाले पिझ्झा KFC तेंत दी नजो दाळ मांस मासली चिकन तंदुरी मटन मसाला पर दी नजो कांय थोडे फावटी मीठ मिरसांगी चटणी आंबेगी गरेगी लिंबेगी दिजे खावंक न्ही थोडे फावटी कारात्याचें नुस्तें खावंक दिजे जिवाक बरें सदांय न्ही थोडे फावटी देखून घेवन पळया पास्काच्या परबे दिसा इजिप्तांत आसतना इस्रायल परजेक बेकमर उंड्याची परब आचरण केल्ल्या वेळार बकऱ्याच्या मांसा सांगाता कुडू भाजी खावंक सांगलें म्हळ्यार दादोसाय सगळें बरेंत म्हण न्ही तुमकां मांसूच खावंक मेळटा म्हण न्ही कुडू भाजी खावंक मेळटली देखून ताच्या सांगाता पळया शेळयेच्या माच्या सांगाता कुडू भाजी खायचे म्हळ्यार बऱ्या सांगाता वायटी आसतलें कश्ट सांगाता सुखी आसतलें सुखा सांगाता दुखी आसतलें मांस खावंक मेळटा ना कुडू भाजी खावंक मेळटली देखून दोनांकय तुमी एडजस्ट जायचे देखून भुरग्यांक वागयतना आवय बापायनी मतीन दवरिचे दोनीय दिजे आज पेज चटणी पुता जेवा पल्या मांस आसतलें परवा रांदे आसतली सगळ्यांक एडजस्ट जायचे म्हाका थंत जायचे म्हाका यंत जायचे त्या जाल्यार मां जेवता एक आवय म्हणटाली म्हज्या पुता कांटे कांडी जेवण मासलेचे कांटे काडल्या शिवाय तो जेविना फादर मात्ती काय ना तो वय गे न्ही कांटे कांडीचे डिग्रीच्या पुता कांटे कांडीचे आवयन पुरो बांगड्याचे आनी वो मांस मात बक 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 खाता मांडे आवयन जिवचे खंयतान म्हणी आत मनीस आरामदायक जिवीत थोड्यांचे बळयचे थोड्यांक इस्काला बसतना तांचे वस्तू इस्त्री करून दिवचे शूज पॉलिश करून दिवचे सॉक्स रेडी दवरचे बेल्ट रेडी दवरचे आनी ठाई रेडी दवरचे पुरा रेडी दवरचे मेळना जाल्यार जोर्त करचे आवयक बापायक जोर्त करचे कित्याक म्हजी वस्तू कित्याक पुरा 8 वरां उठलो आनी खंय काय ब्रश गट्टी गड्डा ब्रश केलें तोंड धुलें रापा रापा बॅगान आवयन भरची बूक आनी पुरा बॅग रेडी करून दवरचे मागीर जाय गे नाका गेलो परतून आयलें काण्ण उडयलें टिफिनीक कोणे गाडीचे बॅगांतले हांवें ते गाडीचे पळया तितलें आरामाय तें जिवीत फाल्यां सकाळीं ती आवय ना जाल्यार फाल्यां सकाळीं तो बापूय ना जाल्यार ह्या भुरग्यांक जियेचें की नाका कश्ट काडचें की नाका ताका हॉस्टेलान घालो जाल्यार कशें जियेतलो ताचे शूज ताणें तो पॉलिशी करीचे ताचे वस्तू ताणें तो धुयचे ताचे वस्तू ताणें ती इस्त्री करीचे ताचे वस्तू ताणें घडी करीचे वय की न्ही देखून सड्ड भुरग्यांक आरामदायक जिवीत म्हणून सांगून आमी माथ्यार बसयलें जाल्यार थोडे फावटी तांकां कश्ट जातले देखून जेजू म्हणटा अशी दरवट्यांतल्यान तांकांय भितर सरोवंक तुमी हर प्रयत्न करा तुमी ना जाल्यार तुमी कश्ट दिल्यात तांकांय कश्टार घालतल्यात कांय दादलो मनीस म्हाका म्हणटालो फादर म्हाका रांदूंक वचूना परगांवांत आसा म्हाका रांदूंक वचूना म्हाका च्या करूंक वचूना काफी करूंक वचूना म्हाका कांयच वचूना फादर मासली काडूंक वचूना म्हाका कित्याक साईबा येदो व्हडलो जालाय तुका 60 वर्सां जावंक जालीं कित्याक वचूना म्हज्या मम्मीन म्हाका शिकोवंक ना शिकोवंक ना शिकयलें जाल्यार जाता जालें वय हाका शिकोवंक वचना हाका मार्केटीक आपोवन व्हरूंक वचना हाका रांदूंक सोडूंक वचना किचनाक घेवंक वचना इल्ले गुळे धांवडेलां आनी खंय शिकचें पण आज तो आवय दुरसोता म्हाका म्हज्या मम्मीन शिकयलें जाल्यार म्हाका हॉटलान जेवची गत नासली भायर वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू अपुर्बाची शिकप दिता शिकोवन
अशी दरवटेंतल्यान भितर सरच्या हर प्रयत्न करा देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देवाचें उतर बेशेंस आमचें जिवीत पाड करिना देवाचें उतर आमचें जिवीत बरें करता देखून हे देवाचें उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत रुता करूंक जाय आनी थंयसर तवळ आमचें जिवीत संतोश बरी जातलें अशें जाल्यार उतरा कालची तुमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. आमी उबी रावया तरी एका देवातें आसूल आमचो बाबार तूं सारया सगळीं सांगाता म्हणया सतमानता देवाक सर्पद्वेदरा बापाक सर्गानी बिरदमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो हांव गारमरयेंतान जल्मलो 5 वेळातांनी कसोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका न्ही केबिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यान तो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवाच्या उजव्या बसला तीं तान जिवांनी मेल्ल्यान ती मुर्सी विक्रयतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कतोली पुय सबे भक्तांचो एकतार पातकाचें बक्षणें कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमी सर देवाची भुरगीं कश्ट तेल्या त्या वाटेन सोमकोंक अशी दर वट्यांतल्यान भितर सरोंक जिविताचे सगळे कश्ट फूड करन थंय तेवून जावंक ताची कृपा ताची बेसांवां ताचो आशिर्वाद ह्या मागण्या मुखांतर जोड घेवया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी तांची जबाबदारी प्रामाणीकपणे आनी विश्वासीपणे पाळून तांचे ताब्यान दिल्ले देवपर्जेक सर्गींचे राज जोडोंक जोगती तयाराय करीशें तांकां तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. जवा बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या राष्ट्रांच्या आनी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी कश्ट काण वावर करूंक आनी सगळ्या परजेक शांतीच्या वाटेन चलोवंक कुमो करूंक तुजें बळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या कुटुंबाच्या अरेका संद्यान एकामेकाचें बरेंपण पळोवंक सुदर्शन जियोंक आनी सर्गींच्या राजा पावच्या वाटेन सोमकोंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. सर पिडेस्तांक अस्कत्यांक आनी निर्गतिकांक तुका समर्पिता हांव. तांकां तांचे कस सोसूंक बळ दे. तांच्या बावार्थान तिरसान लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. न्यायनितीचो आयतार संभ्रमच्या ह्या वक्ता आमच्या समाजेन आमी सर्वांनी न्याय स्थापीत करच्या उद्देशान जियेशें कर. झगडीं झूज आनी अनितीच्या कामां पाठ करून नितीचे राज बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बावारे आजार जाल्ले आमी सर्वांनी देवसराचे सक्ती पाठ करूंक दिसपडतें त्याग आनी सॅक्रिफिसाच्या मनोभावान वावर करून सर्गींचे राज आपणाव कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. सांजू तद्देवा समर्पिल्ल्या फिरगजीच्या आनी पुणशेताच्या उदारगते खातीर दान दिल्ल्या सोमेस्तांचे तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळसो कर. सांगाताच ह्या पुणतळार हातीन धरलेली सगळीं योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पंथाक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. एकडी बोर मौनपणी आमचे दोळे धांपया आमच्या खासगी गरजां खातीर मागे जे कोणा मागता बसयला तांच्या खातीर तांच्या सर्व उदरगती खातीर आमी मागे. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी दिन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पयणार आसतना जंय जोडूंक तूं आमकां आपणे दिताय जंय तेवून जायचे तर अशी दरवट्यांतल्यान भितर सरूंक कश्टाच्या जिविताक खंत मारूंक आनी ह्या मुखांतर कश्ट फूड करून जंय तेवून जावंक तूं आपणे दिताय असलें जिवीत जिवंक जाय पुरती कृपा तुज्या पुता मारिफात आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता हांव. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पान संको 121 सी 34. Janadan baru Moga tawan beto Adu laila kaniko Ge bapa mogantu Mogantu we amkadile Dan dirve sagre samche सर्वेश्वरा सचरस्ता वाटून घेवच्या दुबळ्यामध्ये सांगलाय सोम्या आमकां तुवें मोगाच्या नादान बरो
पेटो हडून आयल्या काणिकू घे बापा मोगान तूं. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या तंतले पवित्र बलिदान सत्पदवे दादो बाप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागाती. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नेमक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेश्वर मानून सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा एकच बलये वरवीं आमकां तुज्या आपणायलेली परजा तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुज्या पवित्र सभे एकवटान आनी शांतींत सांबाळ या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सोफे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व कळींनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं अजपाचे अजप ताणें केले. पातकांतल्यानी मरणांतली सोडून आमकां वर्तमान फावो केलो. विसून काडलेली राज्य कोळी याजकी राज्य कोळो पवित्र राष्ट्र आनी तुजी कारशा परजा आमी जावंक पावल्या. सर्व थंय आतां आमी तुजी कर्तृत्वा परगट करता. कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडान तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गेच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतर गायता. पवित्र 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 दरबारां सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. तुझ्या वैभवा उर्सगी तुका जय. उर्सगी तुका जय. उर्सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय 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 जय. उर्सगी तुका जय. उर्सगी तुका जय. उर्सगी तुका जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता. भवनो भयणीनो बावरतान ह्या रितीन वांटिली जावया. उडा आनी वायन आसले जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलची घडी आमच्या जिविताचे सगळे कश्ट दूख खंत बेजाराय संतोशान बदलून दी म्हण मागी. बापा क्रूस तो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळ्यार हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची.
तेच प्री जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या असे सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्यात तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जीवन जाला. ओ बावडतासो घूट आमी परगटता जेजू नव्यान येतोर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केल्लें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडारग सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे. फ्रांसीस आमच्या बापा सैबा पिटर पौल आमचे गुवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरूं मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करे. तांकां तुजी स्थगती दंतलेल्या समेस्ता तुजे परसडीत मुखामळो पळोवंक फोव करे. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाच्या माये संगती तिसपती भाग्य उजूचे भाग्य धर्म दोता भाग्य उजू ताद्दे आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां वोवो कर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आचना मतीन दवरना अशी दर वटांतल्यान आमचें जिवीत फुडें सुरोवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटलो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमचितांव तशें आमची पथकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशणेंतली आमकां निवार. देखून जिवितां समाधान संतोश आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अवतरेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळटीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिस्त घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माय मग असो गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिली. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शक्ती दी. तुज्या पोपय तुकडे रक्तावरी सर म्हज्या कडेन परत सर्व वायटांचो म्हाका आनी वासदां तुजी आज्ञा पळोवन म्हाका आदार दी आनी तुज्यो सगळो वेगळो सोरके दीस म्हाका निर्मी नाका. दिमी गेल्या पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेस्ताच्या मोगान बरोवन मनीस हे संवसार आयिल्ली.
अशी दरवट्यांतल्यान देवतरी अशी दरवट्यांतल्यान भितर सरली देवतरी कस्तान वरांचे जिवीत फूड केल्ली आम्हा हर एकल्यांनी अशी दरवट्यांतल्यान कस्त वावंटीच्या जिवितांतल्यान फुडें चलोवंक आमकां उलो दिता ती येशळीचे जेवण म्हाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भवना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली काळजगीचे पोषणत्वी जिणेचे दैवी गिणादाम मोगान टावचे ती सौम्या देणे तुझे सौम्यादी काळजगीचे पोषणात्मी जिणेचे दैवी किडाता कमोगान टावचे ती सौम्या देणे तुझे जीवित सोड तुमका अवदिता सस्नेक जीवित तुमका अपयता सर्गींचे मन्नाका दादोसया सम्यादिकान सर्गीचे पोषणात्मी जिणेचे दैवी गिणादा कमोगान टावचे ती सौम्या देणे तुझे प्रार्थुया सर्गीच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा तुवें काकूळतेन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्याक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडय या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वचून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार गुणाची वाटे सुम्या कसलय कृपी दिन्या तुझ्या आत्मोजो नेट बेसाव घालून तुझे सदाच म्हाका वागय शेळे गाडीचे मोगान तुझ्या पेट कष्टात वाचताना जावचो आदार पण म्हजे करताना दयेन म्हाका तुरा कष्टात वाचताना जावचो आदार पण म्हजे करताना दयेन म्हाका तुरा चे गुणाचे वाटे सुम्या म्हाका सरय कृपे देण्या तुझ्या आत्मोजोनेच वेसाव घालून तुझे सदाच म्हाका वागय शेळे काळीजे मोगान तुझ्या पेट मोगान पुता सोवे अवघड मोरी आशीर्वादी भगीन गुरुसाचे करवेनी आमकां आमचे देवा आमच्या दिसपानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मग छनो
तुम्ही जाणात सांजुदाच्या पुणतळ भू पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुम्ही घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सअप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता आमची इस्कल असो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता तुमकां देव बरें करूं. दिव्यवाणी